स्पीकर सर, तिसरे म्हणजे थर्ड डिमांड इज द पुलीस. आणि पुलिसीचेर उलयता आसतना बरेच जाण म्हणजे पुलिसांचेर फार मारपाक जाय काय कोणाचेर फार मारपाक जाय म्हाका खबर ना, अशा फार मारून उलयल्या. बट हांव एक गजाल सांगता की तुका जर दिसता आसत की बाबा आमचे पुलीस SP आसतले, क्रायम आसतले, एंटी नार्कोटीक आसतले, हे सगळे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे विजील म्हणजे क्लोज लक्ष दवरून ताजेर मॉनिटर करीत आसता. पण तेज्या व्यतिरिक्त तूं उलयतना उलयलो की खंयच्या तरी इश्कॉलान ड्रग्स मेळटा म्हणून. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा, एंटी नार्कोटीक सेलचो PI इन सिवील तुका मेळपाक येतलो. तूं कॉन्फिडेन्शियली ताका नांवां दी, तुका खंयसर दिसता ती सस्पेक्टेड दी. आतां तेजेर एक्शनूय जातलें आनी तरी जावंक ना आसत जाल्यार म्हाका सांग. हें हांव ज्या आमदारांनी ह्या विशयाचेर सांगलां तितक्या आमदारांक हांव पर्सनली मेळपाक लायलां. हांवें ताका सांगलां पर्सनली मेळपाक लायलां. आमी भायर उलोवच्या पेक्षा आमकांय बी म्हणजे झिरो डावन जाल्ले जाय. आमी ड्रग्स टॉलरेट करिना आनी ह्यान फुडें केन्नाच करचे ना हें हांव सरळ सांगतां. आनी म्हणून ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर मागीर आमचे SP नॉर्थ, SP सावथ आसूं किंवा एंटी नार्कोटीक सेल आसूं किंवा खंयचेय, दे वील स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून ते क्रॅकडावन करतले. मागीर ते कसले आसूं, कॅमिकल आसूं किंवा तो गांजा आसूं किंवा आनी कितें आसूं. म्हणजे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, आमकां भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें एक केस फक्त नांव घेयनासतना सांगता. पयर म्हाका हांव दिल्ली गेल्लो, थंय एक गोंयकार महिला मेळ्ळी. ती म्हणाली आपल्या चल्याक भितर उडयला म्हणून हांवें सहज म्हटलें म्हाज्या वांगडा म्हाजो OSD आसलो, चॅक कर केस कितें ती. तेणी ऑनलायन ड्रग्स मागयल्ले आनी ताका शेवटी तो रॅकेट क्लियर कट आर्किटेक्ट शिकतालो भुरगो. ताका लास्ट ताका धरलो आनी तो भितर उडयलो. आतां आमी त्या खातीर म्हणजे हांव सगळे पुलीस सगळें करीत आसा, पण आमी हेजो अवेरनेस जो आहा पळय न्ही, होय खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा म्हणजे ड्रग्साच्या बद्दल सेन्सिटिवनेस आनी अवेरनेस हो क्रिएट करप गरजेचें आसा. स्पीकर